एक्सपायर जालो जाल्यार ताका मोर काडपाक म्हापसा वयचो पडटालो आनी ती अरेंजमेंट करपाक खंय तरी डिले जाताले आनी डेड बॉडी घरान उरताली खूब ती. सो आमकां गरज आसा ती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे फेसिलिटीज आसपाची आनी म्हापसाच्यान हाडून जे हांकां एक्सपायर जाले तांकां यूज करपाक तांकां पयशे फारीक करपाक चड पडटाले. सो आमी ही फ्री सर्वीस केल्या जे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक हे फक्त एक कॅथलीक रिलिजनाकूच न्हू हिंदू रिलिजन कित्याक आतां हिंदूय लोक यूज करूंक लागल्यात. सो आमी फेसिलिटी एंटायर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर उपलब्ध केले. हा एक वेगळो प्रश्न आसा. तुम्ही जी ही जी सेवा सुरू केलेली आसा तिका आमी इंटरनेट सेवा म्हणटा किंवा वायफाय सेवा म्हणटा, पण ती तुम्ही सेवा सुरू करतकच नेक्स्ट डे म्हणजे आयज पासून हांगासले जे MLA आसा सो तांणी केले आसा, तुमकां कितें म्हणपाचें आसा हाचेर? पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार वायफाय हे खंय तरी ऑनलायन स्कुलींग आहा हे सरकारान स्टार्ट केलां आनी खंय तरी सरकार हांगासर खंय तरी कमी पडला वायफाय कनेक्टिविटी आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाक. आनी म्हाका ती परत हांव एप्रिशिएट करता हांगातल्या आमदाराक की एटलिस्ट हांवें काल केला तेणी आयज केलें पूण एटलिस्ट तेणी ते स्टार्ट केलें. कित्याक कारण इतलेंच सांगता आमी आयज भुरग्यांचें चिंतपाची गरज आहा. आमी राजकारण जर सगळे कडेन करूंक गेले जाल्यार भुरग्यांच्या फ्युचराक प्रॉब्लम ना. सो म्हाका दिसता तेणी बरें केलें आनी हांव बरें खुशी जातली की तेणी जर घेवन जर नाल्यार म्हाका इन्वायट करीत आनी आमच्या भुरग्यांक मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी भुरग्यांक जर तुजे बरे फॅसिलिटीज जाय जाल्यार वांगडा एकठांय रावन करूं शकता. हे ओदाकुलोन यार्ड सोंपयल्या उपरांत हो सहयोग घेवन हांव बावजीत आरोलकाराक आनीक ताच्या सांगात्यांक बरें दिखणाऱ्यांक आनी तुमकां सगल्यांक ह्या आशिर्वादाच्या वेळार हांगा आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी दिन कसो आमच्या वाराड्यान साबार गांवांनी तांचो उपयोग जातलो. जशे परी म्हाका सांगलां ते प्रमाणे किराकोल, केरी, आरांबोल, मांद्रे, मोर्ची, तुवें ह्या गांवांनी आसलेल्यांक फ्री सर्वीस हाची फावो जातली मेळटली. हांव सगळ्या ह्या फिरगोजांच्या याज्ञिकांच्या आनीक लोकांच्या नांवान बावजीत आरोलकाराक देव बरें करूं म्हणटा.